कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। तर आता आमी वचुया आमचे सब एडिटर्स आणि एंकर्सां कडल्यान आणि आज खंयच्यो घडामोडी घडल्या ते तांचेच कडल्यान आमी जाणून घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसाजे कडेन। साज उदेदेव वाठारांत एक रेल्वे स्टेशन येवपाचें आहा। कोंकण रेल्वेन हे रेल्वे स्टेशन प्रस्तावीत केल्लें आसा, पूण ह्या रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांचो तशेंच जो थळावो आमदार आसा क्रूज सिल्वा तांचो विरोध आसा। लागींच 2 किलोमिटराचेर मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा आणि तेच बराबर नेसाय वाठारांत एक रेल्वे स्टेशन बांदिल्लें आसा, पूण तें वापरात ना। ताका लागून हे रेल्वे स्टेशन कित्याक अशे तरेचो प्रस्न थळावो आमदार क्रूज सिल्वा आणि थंयचो जो एक समाजीक वावुरपी फ्रेडी त्रवासो हांणी केल्लो आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। ही महत्वाची अपडेट मुजरत 7 वरांचेर पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसा। आयज एक म्हणजे मान्ना शिवोले एक अपघात जालो। ह्या हितून तेजो नियंत्रण दुचाकी चलोवपाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तो सायडीक वचून पडलो, पण ह्या अपघातान ताका बरीच दुखापत जाल्या आनी तेजे आतां हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। तसोच दुसरो जो अपघात जो मालप्या पेडणे हांगा जालो, दुदाचो कंटेनर ट्रक आसलो पळय तो उमटलो, पण सुदैवान ह्या अपघातान कोणाक कांय जावंक ना, मात गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें, तशेंच मालाचें बी बरेंच लुकसाण जालें। ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयता। दुसरी बातमी म्हणजे अपघाताचें तशेंच चोरयेचें प्रमाण वाडलेलें आसा। दिवचले आपूण पुलिसाचें सांगून एका दुकानदाराक तोपी घातलेली आसा। ताजे कडल्यान सुमार 7 लाखाची तेजी ती भांगराची सरपळी आशिल्ली ती व्हेलेली आसा आनी प्लस मेन ती व्हेलेली आसा। आनी तशेंच म्हणजे ताका कितें सांगलें की तेंच्यांनी तेचे कडेन ती सरपळी मागली, उपरांत तेंच्यांनी ताका ती पींक कागदान ताका गुठलोवन दिली। उपरांत तेणें जेन्ना ती ओपन केली तेन्ना तितून फकत फातर आशिल्ली। जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळया। तशेंच तिसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे आयज बाणावले खारेबान हांगा कलवटाचे पळोवणी केली पंचायतीन आनी भौशीक बांदकाम खात्यान। हें जें काम आहा तें फाटल्या 1-2 वर्सांच्यान सुरू आहा, पण पंचायतीक तशेंच थंयसरल्या थळाव्या लोकांक विश्वासान येनासतना हें काम सुरू केलां अशें पंचायतीचे जे सरपंच पंच आहा तेंचें अशें म्हणणें आहा। ते अशें बी म्हणटा की आमकां उदरगतीच्या कामाक कसलो आमचो विरोध ना, पण खंयचें समज सरकार समज काम करता, खंयचो प्रकल्प या कित्याक हांगा म्हणजे वाठारांत हाडटा जाल्यार तांकां तेंची विचारपूस करची। आनी आतां सद्या तेणें आतां जो कलवट बांदपाक सुरू केला पळय तेजो अजून तेंचे कडेन प्लॅन सुद्दां पावूंक ना। सो तेंच्यांनी ते मागणी केला की प्लॅन आमकां दाखोवचो आनी उपरांत तेजें काम सुरू करची। ज्यो 3 बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। राज्यात अपघातांचे सत्र हे सुरूच आसा। कालूय बी 2 वेगवेगळ्या अपघातांनी दोगांक मरण आयिल्लें आसा आनी आजूय बी मारनास शिवोले एका तरणाट्याक मरण आयिल्लें आसा। तर येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन आमच्या वतीन तुमकां करता। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन।
आयच्यान कॅथलीक धर्माच्या लोकांच्या 40 दिसांचो जो पळय लेंट सिजन आसा ताका सुरवात जाता आनी हे 40 दीस जे आसा ते देवाची प्रार्थना तशेंच उपास आनी तांचे हेर देवाची जी कार्य आसा ती जातात. तर आयच्यान तांचे एश वेनसडे आयज आशिल्लो, आयज तांणी ऑब्जर्व केल्लो, ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली. तशेंच राज्यांत पिंक फोर्साच्यो ज्यो आसा त्यो फक्त 10 गाडयो आशिल्ल्याची म्हायती मेळिल्ली आसा आनी ह्या पिंक फोर्साचो लाव बायलांक कितलो जाता सारको जाता काय ना, कारण आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे पिंक फोर्सांत स्टाफांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान खंय तरी गोंयभर तांकां त्या वेळार कॉल्स अटेंड जातातूच, पूण त्या वेळार थंय पावपाक किंवा जी सेवा आसा ती दिवपा खातीर खंय तरी कमी पडटा. हो जो रिपोर्ट आसा तो तुमी आमच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान मुजरत पोवचा. पिंक फोर्सा विशींचो खासा रिपोर्ट मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. एक फायल क्लियर करपा खातीर आपणे एका मंत्र्याक 20 लाख रुपया दिल्ल्याचो गंभीर आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकरान केल्लो. ह्या आतां विधाना उपरांत गोंयान सद्या खवदळ पडला आनी विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका करपाक सुरवात केल्या. आमदार विरेश बोरकरान मागणी केल्या की कोण हो मंत्री आसा ताजी चवकशी करची आनी ताजेर खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार अंदूचे जे शिक्षणीक वर्स आसा ते एप्रिलाच्यान सुरवात जातले. ताका लागून जे पालकांचे शिष्टमंडळ आसा तांच्यांनी आयज शिक्षण खात्याचे सचिव आसा प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेतली आनी तांच्या कडेन जे शिक्षणीक वर्स आसा ते जुनांतल्यान सुरू करचे अशी मागणी केली. ती फुडल्या सप्तकात खंय शिक्षण खात्याचे संचालक आनी शाळेच्या जे मुख्याध्यापक आसा वेगवेगळ्या शाळेचे तांची खंय जोड बसका जातली आनी कितें निर्णय आसा तो जातलो अशें सचिव प्रसाद लोलयेकरान त्या पालकांक सांगलेलें आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनान पळयात. अंदूचें शिक्षणीक वर्स एप्रिला सावन नाका असो विरोध करीत पालक शिष्टमंडळान शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची भेट घेतली. तांणी हो मुद्दो बेगोबेग सोडोवपाचो प्रयत्न सांगिल्लो आसा. तशेंच कांय दिसां आदीं गोंयभरच्या 70 पालकांनी SCRTची संचालकाची भेट घेतिल्ली आनी शिक्षणीक वर्स जें आसा तें जुनाच्यानूच सुरू जावचें असो तांचें ठाम म्हणणें आसा. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. देव खापरेश्वराचें देवूळ मूळ जाग्यार म्हळ्यार शिमेर आसचें अशी मागणी देव खापरेश्वराच्या भक्तांनी सुकूर पंचायतीच्या सरपंचा कडेन केली. देखून आज देव खापरेश्वराच्या भक्तांनी सरपंच सोनिया पेडणेकर हाची भेट घेतली. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सांखळे रवींद्र भवनात ऑक्टेव 2025 हो महोत्सव जावपाचो आसा. देखून 7, 8 आनी 9 मार्चाक अशे 3 दीस हो महोत्सव जातलो. ह्या महोत्सवात तब्बल 7 राज्यांतले सुमार 350 कलाकार आपापल्या राज्यांतली संस्कृती आनी लोककलेचें प्रदर्शन करतले. कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक सगूण वेळीप हांणी ह्या महोत्सवाची म्हायती दिल्ली आसा. तशीच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दिकरबाले सेंट जुझेवास पुतळ्याच्या मोडतोडीच्या प्रकरणा उपरांत आतां अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेचो प्रकार उक्ताडार आयला. देखून सेंट जोसेफ कॉन्व्हेंटांतल्यान एका अनवळख्या मनशान ही चोरी केल्ल्याचो कळटा. देखून हे विशींच्यो CCTV फुटेज CCTV फुटेजीनूय तो अनवळखी मनीस कैद जाल्लो आसा. ह्यो सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवंक मेळटल्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ जें आसा तें मूळ जाग्याचेरूच व्हरचें अशी थळाव्यांची मागणी आसा आनी ह्या विशीं सरकारानूय लक्ष घालचें अशी तांची मागणी आसा. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. काल दनपारां दाबोळी रस्ते कुशीकचे लोखणाचे बॅरिकेड कोसळून वीज खात्याचो कर्मचारी स्वप्नील चिंदरकर ह्या 30 वर्साच्या दुचाकी चालकाक मरण आयिल्लें. चड म्हायती प्रमाण दाबोळे विशाल मेगा मार्टा मुखावयल्या रस्त्यार उबारिल्ल्या अवजड लोखणाच्या बॅरिकेड्साक क्रेनीन धपको दिल्ल्यान एक बॅरिकेड त्या दुचाकी चालकाचेर पडलें आनी तातूंत ते बॅरिकेड ताचेर पडिल्ल्यान तो थंय चिड्डलो आनी गंभीर ताका दुखापत जाल्ली. उपरांत ताका लागच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून हो अपघात जाल्ल्याचे थळावे सांगतात. मजगतीं ह्या अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या क्रेन चालकाक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनी आनीक अपडेट म्हणल्यार 5, 6 आनी 7 मार्च अशे 3 दीस राज्यांत खर वत आनी गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला.
काल दाबोळे जाल्ल्या अपघातान एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयिल्लें आसा. रस्त्या कुशीकचे बॅरिकेड्स जे आसा ताजेर पडिल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें आसा आनी ही जी सगळी आसा ती कंत्राटदाराची निश्काळजीपणा अशें थळावे लोक सांगतात. तर आतां ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सांनी तुमकां सांगल्यात त्यो विस्तारान पळोवपाक 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.